इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. सी. मानासेची आनी आमोनाची पातकां. मानासे हेजेकियाचें काम निर्फळ कोत्ता. चॅप्टर 33. मानासे सोदरेर आयलो तेन्ना ताका 12 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुजाल्यांत 35 वर्सां राजवटकी चलयली. सर्वेस्परान इस्रायेलकारां सोडशिल्लीं पयसायल्ल्या राष्ट्रांच्यो खोट्यो चाली-रिती पालोवन ताणें सर्वेस्पराचे नदरे मुखार जें वायट तें केलें. आपल्या बापाय हेजेकियान मोडून उडयल्ले उंचले जागे ताणें परत बांदून हाडले. बाल देवां खातीर वेदी उबारल्यो आनी आशेरा देवीच्यो मुर्त्यो केल्यो. मोलबार आसलेल्या प्राकृतीक शक्त्यांची वंदना केली आनी तांची चाकरी केली. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेदी उबारल्यो. ह्या मंदिरा विशीं सर्वेस्परान अशें म्हणलालें: जेरुजाल्यांत म्हजें नांव सदांकाल वसतवलें. त्या मोलबावेल्या प्राकृतीक शक्त्यां खातीर ताणें मंदिराच्या दोनूय आंगणांत वेदी बांदल्यो. बेन हिनोमाच्या फाटल्यान ताणें बलिदानाच्या उज्यांतल्यान आपल्या पुतांक वचूंक फर्मायलें. गाडी, जादूगार आनी पारकी हांचे सवें तो संबंद दवरतालो. अशें ताणें सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार खूब वायट तें केलें आनी सर्वेस्पराचो राग चडसो केलो. ताणें एक कांतोयिल्ली मुर्ती केली आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत दवरली. ह्या मंदिरा विशीं सर्वेस्परान दाविदाक आनी ताच्या पुताक सोलोमोनाक अशें म्हणलालें: ह्या मंदिरांत आनी इस्रायेलाच्या सर कुलां मदें वेंचून काडलेल्या शारांत जेरुजाल्यांत म्हजें नांव सदांकाल वसतलें. तुमच्या पुर्वजांक दिल्लोल्या देसांत इस्रायेलाचो पांय भायर पडूंक हांव कदींच दिवचो ना. तांणी मात मोइसेसाच्या हातांतल्यान हांवें दिल्ले सगळे समृतीक आनी नेम कायद्यांक पाळो दिवंक जाय. पूण मानासेन जुडाक आनी जेरुजाल्यांत रावतल्यांक वांकडे वाटेंतल्यान वचोंशी केली आनी सर्वेस्परान इस्रायेलाच्या दोळ्यां मुखार नास केल्ल्या ओन भावार्थ्यां परस तांणी वायट केलें. जेन्ना सर्वेस्पर मानासे आनी ताचे परजे लागीं उलयलो तेन्ना तांणी ताचें आयकूंक ना. मानासेचो परदेस आनी ताचें मोन बदलप. ह्या खातीर सर्वेस्परान आसिरियाच्या राजाचे फौजेचे अधिकारी तांचे आड येवचे केले. तांणी मानासेक धरलो, सांकल्यांनी बांदलो आनी बाबिलोनियेंत व्हेलो. खोंती दुखींत आसतना ताणें सर्वेस्पराक आपल्या देवाक उलो मारलो आनी आपल्या पुर्वजांच्या देवाक मुखार सारको खालतो जावन ताणें ताका प्रार्थना केलें. जेन्ना ताणें प्रार्थना केलें सर्वेस्परान ताचें मागणें आयकलें आनी ताका परत जेरुजाल्यांत आपले राजवटकेंत हाडलो. तेन्ना सर्वेस्पर देव म्हूण मानासेक कळून आयलें. उपरांत ताणें दाविदाच्या शारा भायर जिहोन फाल्क्याचे अस्तंतेक ते नुस्त्याच्या दारवंट्या मेरेन ओफेलाचे सभोवतीं भायलें दुरीग बांदलें आनी ताका उंचाय दिली. तशेंच ताणें जुडाच्या किल्ल्यांच्या शारांत फौजेच्या अधिकाऱ्यांक दवरले. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतल्या विदेशी देवांक आनी कांतोयल्ल्या मुर्तेक काडून उडयले. तशेंच सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दोंगरार आनी जेरुजाल्यांत आपणें बांदलेल्यो वेदी ताणें काडून शारा भायर उडयल्यो. ताणें सर्वेस्पराची वेदी सारकी केली आनी थंय शांतीचीं आनी दिनवासनेचीं बलिदानां भेटयल्लीं आनी सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवाची चाकरी करूंक जुडाक फर्मायलें. तरी पूण परजा उंचल्या स्थानाचेर बलिदानां भेटयत आसली पूण आतां मात सर्वेस्परा आपल्या देवा खातीर ती कोत्ताली. मानासेचो उरलेलो इतिहास आपल्या देवाक ताचें मागणें सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवाच्या नांवान भाकणार आनी ताचे
विशीं केल्लीं बाकितां इस्रायेलाच्या राजांच्या इतिहासांत बरयलोलें आसा. ताचें मागणें देवान कशें आयकलें, सगळीं ताचीं पातकां, ताचें अविस्वाशीपण, ताणें उंच स्थानां बांदलोले आनी आशारा देवीच्यो तशेंच कांतयलेल्यो मुर्त्यो दवरलेले जागे होजायाच्या इतिहासांत बरयलेलें आसा. त्या उपरांत मानासे मेलो आनी आपल्या राजमहालांत ताका पुरलो. ताचे उपरांत ताचो पूत आमोन सडरेर चडलो. आमोनाची निश्तुराय. आमोन सदरेर चडलो तेन्ना ताका 22 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुजाल्यान 2 वर्सां राजवटकी चलयली. ताणें आपल्या बापाय मानासेन केल्लें तशें सर्वेस्पराचे नदरे मुखार वायट तें केलें, कित्याक मानासे आपल्या बापायन केल्ल्या मुर्त्यांक ताणें योद्न भेटयले आनी तांची चाकरी केली. ताच्या बापायन मानासेन केल्लें तशें तो सर्वेस्परा मुखार खालतो जावंक ना. परतेंच जाल्यार ताचें वायट वाडत चडत गेलें. ताचे सेवक ताचेर पत्तले आनी आपल्या राजमहालांत ताका जिवेशी मारलो. आमोन राजाचेर पत्तलोले तितल्यांकूय पर्जेन मारून उडयले आनी ताच्या पुताक जोसियाक ताचे सुवातेर राजा केलो. देवाचें उतर